नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। हवालदाराचे परीक्षेत नापास जाल्ल्यांक PSIचे परीक्षेत कशे पडले दुपट्टीन मार्क, पयशे घेवन मार्क घातिल्ल्याचो विजय सरदेसायाचो आरोप, चवकशेची केली मागणी। शाहजहानांच्या उदाहरणावयल्यान सुरू जाल्ले कला अकादमीचे प्रकरण निमणे सरकाराच्या दारान सावन सरकाराक दिवचें पडटलें स्पश्टीकरण। येरादारी नेम मोडप्यांक बॉल्स करचे पडटले रिते येरादारी नेमांची खरसणीन जातली अंमलबजावणी। शेतां रोयल्यारूच गोंयच्यो जमनी जातल्यो साल्वार, सांगता शेतकी मंत्री रवी नायक। व्हडा दबाज्यान उक्तावण केले सोलर इलेक्ट्रीक फेरी बोटींग ना चार्जिंग स्टेशन, फेरी केन्ना सुरू जातली, दुबाव कायम। आनी कोळशाचे येरादारी खातीरूच जातलो जेटीचो वापर, म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय। आता पळोवया खबरो विस्तारान। पुलीस खात्यान जाल्ल्या कॉन्स्टेबल आनी PSI भरती व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जावन घोटाळो कसो जाला हे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी RTI म्हायतीच्या आधारान लोकां मुखार हाडलां। आदल्या दिसा जाल्ल्या कॉन्स्टेबल परीक्षेंत 20 गुण घेवन नापास जाल्ले उमेदवार दुसऱ्या दिसा जाल्ल्या PSI परीक्षेंत 90 परस चड गुण कशे घेतात असो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारला। या पुलीस भरती घोटाळ्यांत आस्पाव आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर निलंबनाची कारवाय जावपाक जायच, पूण दुसऱ्या वाटेन ही पुलीस भरती रद्द करची अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या। कॉन्स्टेबलाची एक टेस्ट जाली 1 डिसेंबर 2021। PSI ची टेस्ट जाली 2 डिसेंबर 2021। कितले मार्क म्हणून तुका कितले पर्सेंटेज मार्क तू वाडूंक शकता पळय। आयक मरे, आता एक मनीस कॉन्स्टेबल टेस्ट फेल जाता म्हणजे ताका 33 मार्क तुजो पडना, तो मनीस दुसऱ्याच दिसा PSI एग्जामीक 99 मार्क मेळटा, 99 एक दीस सोडून। पळय तूं आतां जे कॅन्डिडेटांक 15-16 मार्क पडले तांकां 5 पटीन दुसऱ्या दिसा PSI एग्जामीक चड मार्क पडटात। सो हें जातना ह्या DGन ह्या IGन तांचो एकेडमीक रिकॉर्ड चॅक केला हो म्हजो प्रश्न। आतां हांव तुमकां एक लिस्ट दाखयता जे आमकां PSI हे आमकां RTIन मेळ्ळा। नांवां आहात, नांवां घेवप बरी न्ही पूण घेवची पडटा, कित्याक हे ना जाल्यार तुमी म्हणटले ओगीच लिस्टां हाडून दाखयता म्हणून। एप्लिकेशन नंबर 1680 निकिता निलेश नाईक, कॉन्स्टेबल म्हणून ताका एग्जामीक 1 तारखेक पडले मार्क 15 100रांतले। दुसऱ्या दिसा PSIक ताका मार्क पडटा 83, म्हळ्यार कितली पर्सेंटेज वाडली, 553% इन्क्रीज ऑफ मार्क्स। इतले ते एक दिसान इंटेलिजंट जाले। सुनील शेखर सावंत देसाय, पयले दिसा ताका पडटा 18 मार्क, दुसरे दिसा मार्क पडटा 98। शुभम सुरेश कुरगांवकर, पयले दिसा पडटा 28, दुसरे दिसा पडटा 98। प्रज्योत प्रशांत बकले, पयले दिसा पडटा 28, दुसरे दिसा पडटा 98। हें जाल्लें आहा। सो हातून क्लियर कट स्कॅम आहा, हें सगळें जनतेक खबर आसा। आतां हांव हें अशें म्हणलें म्हणून मुखेलमंत्री सांगात आपूण हें धाडटलो म्हणून, कितें तें डिफेमेशन। सो आमचें कर्तव्य जाता आनी RTI दाखयता, ताजोच होम डिपार्टमेंटान RTI दिल्या आमकां। सो आतां म्हजो डिमांड आसा की हो रिक्रुटमेंट इमिजिएटली स्क्रॅप करचो, एक ताका थरो इन्वेस्टिगेशन जावचें, ऑफिशियलांचेर एक्शन जावची, पॉलिटिशियन जर इन्वॉल्ड आहात जाल्यार तांचेर एक्शन जावची। म्हाका आय हॅव सस्पिशन दॅट पीपल इन ऑथॉरिटी आर इन्वॉल्ड, ह्यूज अमाउंट्स हॅव चेंज्ड हँड्स। सो म्हाका अशें दिसता की
पुलीस डिपार्टमेंट, DG असो, IG असो, कोणूय असो, तांचेर प्रेशर आसतलोच. सो एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज शूड इन्व्हेस्टिगेट दीस. कलाकार आणि कलामोगी गोंयकारांची मान देशान उंचावपी कलाकृती म्हळ्यार गोंयची कला अकादमी. पूण नूतनीकरणाच्या कामात जाल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपा वयल्यान कला अकादमी सध्याक चर्चेचो विशय जावन रावल्या. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचे 50 कोटी रुपयांचे काम निविदा मागय नासतना टेक्टॉन कंपनीन कशें कितें दिलें ह्या प्रस्ना वयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर आरोपांचो फारपेट केला. दुसऱ्या वाटेन निविदा प्रक्रियेची जबाबदारी स्विकारपा वयल्यान सरकारांतल्या मंत्र्यां मदींच सर्त लागिल्ल्याचें दिसून येता. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाक सुरवात जावन सुमार 1.5 वर्ष जायत आयला. नामनेचो वास्तुरचनाकार चार्ल्स कोरिया हांणी डिझायन केले हे वास्तून पावसाच्या दिसांनी उदक गळटाले देखून गोंय सरकारान 50 कोटी रुपया मोडून नूतनीकरणाचे काम हातीन घेतला. पूण निविदा मागाय नासतना नॉमिनेशन पद्दतीन टेक्टॉन कंपनीक डायरेक्ट काम दिले. ह्याच मुद्द्यावेल्यान विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांनी गाजोवन उडयले. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेच्या शहाजनाच्या उदाहरणावेल्यानूय बरोच बोवाळ जाल्लो. 4 कोटी रुपयान जाल्ली कला अकादमी रिपेअर करपाक 56 करोड म्हणटा आणि 56 करोड कोणी म्हणले रे? 39 करोड म्हणून. अरे 56 करोड कोणी म्हणले? अरे वर्क ऑर्डर आसा, ताजे कडेन सगळे डिटेल आसात. एक मिनिट बसात. स्पीकर सर बसा. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याकडे 56 करोडचे जो काही गोष्टी पेपरावले गोष्टी हांगा मुख्यमंत्र्याकडे डिमांड क्लियर वर्क ऑर्डर बाहेर जावची. स्पीकर सर वर्क ऑर्डर 49 करोडची आसा. विजय 56 करोड. आज 390 वर्सां जावन सुद्दां ताज महाल तसोच उबो आसा आनी त्या वेळाचेर शहाजनान कोटेशन इनवायट करूं नाशिल्लें. कोटेशन जर इनवायट जर केल्लें आशिल्लें न्ही तो ताज महाल येन्ना उबो आसता आशिल्लो काय कितें जालें तें देव जाणा. शहाजहानान ताज महालाचे बांदकाम करतना खंय निविदा मागयल्ली अशें गोविंदान विधानसभेत म्हणिल्ले. ह्या उदाहरणा वयल्यान विरोधकांनी ताचेर फोग काडिल्लो. शहाजहानाचे प्रकरण आंगलट आयले उपरांत मंत्र्याक एका फाटोफाट एक स्टेटमेंटां करची पडली. कॅबिनेट हॅज टेकन द डिसिजन. टेंडरींग करनासतना कॅबिनेटाक डिसिजन आशिल्लें की नॉमिनेशन बेजिसार घे. आनी आरोप कसलो उरलो? कितें आरोप सांगा मरे. वॉट इज द एलिगेशन? वॉट इज द एलिगेशन? यू जस्ट लेट मी नो. निविदा कित्याक काडूंक ना हो मुद्दो अजूनय मंत्री गोविंदाची फाट सोडिना. हे प्रकरण आंगलट आयले ते पळोवन ताणें हो विशय भौशीक बांदकाम खात्याचेर सोडून दिला. हे विशीं आपल्याक न्ही तर PWDक विचारा अशें तो आतां सांगता. जाल्यार दुसरे वटेन सध्याच्या भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हात वयर केल्यात. तेन्ना आपूण मंत्री नाशिल्लो देखून कितें जाला ते फायली मागोवन पळयता अशें निलेश म्हणटा. कला अकादमी किंवा डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरान टेंडर फ्लोट करूं ना किंवा कला अकादमीचें काम हातीन घेवना. It is totally the prerogative of the PWD. You can ask this question to the PWD. पोलीस वाटेर कला अकादमी जेन्ना काम चालवला मनीसर नासलो, जी गोष्टी जाल्यो म्हजे पयलीं जाल्ल्यो आनी म्हजे चीफ इंजिनियर PC जे आसा कनेक्टेड हेड ते नाशिल्ले, ते गेल्ले ट्रेनिंगाक. ते काल राती येयल्या. हांव ती फायल म्हजे कडेन ना, ती फायल आपयतलो आनी जे कितें तेणें कोणें एलिगेशन केलां, कोण करता तेजें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करून म्हणजे म्हजे भितर इन्वेस्टिगेशन म्हणजे इंटुली कितें आहा हांवें केन्ना पळोवंक ना, कित्याक म्हाका लागना. हय हे काम PWD एक्झिक्यूट करता. कॉन्ट्रॅक्टर कोण अपॉयंट केलो, कितें जालें हें म्हाका डिटेल खबर ना, पूण एक्झिक्यूट PWD करता म्हाका खबर आहा. आनी ज्यो गोश्टी ते एलिगेशन केला की PWD केलां, हें कोणें केलां ते फाटले PWD मिनिस्टर तुमी जाल्यार बरें दिसतलें म्हाका. खरेपणी CPW मॅन्युअला प्रमाण 5 लाखा वयर कसल्याय कामाची निविदा काडपाकूच जाय अशें नेम सांगता. ह्या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल दिल्ले समितीनूय आपल्या अहवालान ह्याच मुद्द्याचेर बोट दवरला. दुसरे वटेन ह्याच मुद्द्यावेल्यान गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. देखून ह्या मुद्द्यावेल्यान मुख्यमंत्र्याची घुसमट जाल्या. ताका लागून कितेंय जावं फुडाराक सरकाराक हाचेर स्पश्टीकरण दिवचेच पडटलें इतलें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अपघात कमी करपा खातीर वाहतूक पुलीस एक्शन मोडान आयल्यात. 9 म्हयन्याच्या काळात पुलिशेन केल्ले दंडात्मक कारवायेंत वट्ट 13 कोटी 46 लाख रुपयांची भर घातली. पुरो सप्टेंबर म्हयन्या मेरेन केल्ले दंडात्मक कारवायेंतल्यान 42 लाख 12 हजार रुपयांचो महसूल एकठांय केलो. पूण ह्या वर्सा दंडात्मक कारवायेच्या माध्यमांतल्यान 1 कोटी 96 लाख 36 हजार रुपयांचो महसूल एकठांय केलो.
नव्या नेमा प्रमाण दंडात्मक रकमेत आनीकूय वाड जावपाची आसा खंय. वाहतूक पोलीस ॲक्शन मोडात. फाटल्या 8 महिन्यां केली विक्रमी दंड वसुली. दंडात्मक कारवाईतल्यान सरकारी तिजोरेन पडली 13 कोटींची भर. अपघातांचो वाडटो आंकडो नियंत्रणात हाडपा खातीर वाहतूक पुलीस ॲक्शन मोडान आयल्या. ह्या वर्सा दंडात्मक कारवाईच्या माध्यमांतल्यान वाहतूक पुलिशेन 1,96,36,000 रुपयांचो महसूल एकठांय केलो. दंडात्मक कारवायेचे हे प्रमाण पोरूचे तुळेन 366% चड आसा. वाहतूक पुलिशेचे हे कारवायेक लागून सरकारी तिजोरेन 13 कोटीं परस चड येणावळ आयले. वेगाची मर्यादा क्रॉस करपी सुमार 5,000 जाणांचेर पुलिशेन कारवाय केल्या. जाल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी 737 जाणांक पुलिशेन तालावा दिली. समेस्त रोड युजर्सांक सांगपाचें दिसता आनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता, न्यू सेक्शन 194B ऑफ मोटर व्हेकल एक्ट हातूंत आतां जे पयलीं कितें अशें दिसून आयलां, मोस्टली फाटल्यान जे ऑक्युपंट्स आसा गाडयेंत ते सीट बेल्ट वापरनाशिल्ले. सो सद्याक आतां न्यू गायडलायन्स आयल्या की सद्या आमी अवेरनेस करता. सगळ्यांक सांगिल्लें आसा अवेरनेस कर की लोकांक सांगा की सीट बेल्ट फाटल्यान वापर. आनी सद्या अवेरनेस चालू आसा आनी रोखडेच आमी जर जे कोण सीट बेल्ट घालनात ऑक्युपंट्स गाडयेंत बशिल्ले तांकांय थांबोवन तांचेरय आमी एक्शन घेतलें आनी तातूंतय सीट बेल्ट फाटल्यान बशिल्ले जे कोण घालना तांकांय मिनिमम फायन 1,000 रुपीज आसा फॉर फर्स्ट ऑफेन्स. येरादारी नेम मोडप्यांचेर पुलिशेची कारवाय चालूच आसा. ते भायर रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या माध्यमांतल्यान पुलीस येरादारीच्या नेमांविशीं जागृताय करतना लेगीत दिश्टी पडटा. येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो नेम मोडप्या आड खर कारवाय करपाचे आदेश पुलिशेक दिल्यात. You want to enjoy life and go up early, but while you choose that, don't choose to be a bomb on the road. Getting drunk and coming on the road is like a live bomb coming at you. You may be so innocent, you may be driving so slowly, carefully all your life, and one fine day, one drunkard comes at full speed and you are maimed for life, if not killed. How bad is it? I just don't want this thing to happen. Therefore, I am going to tell my RTO people, you have to be ruthless as far as this particular law is concerned. फाटल्या 20 महिन्यांचो अपघातांचो आंकडो विचारात घेतलो जाल्यार एका म्हयन्याक 20 जाणांक रस्ते अपघातात मरण आयिल्ल्याचे दिसून येता. ह्याच कारणाक लागून सरकाराची चिंता वाडल्या. दुसरे वटेन गाडयांचो वाडटो आंकडो, पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते, स्पीड ब्रेकर्स, पार्किंगेची सुवात, सिग्नल यंत्रणेचो उणाव ह्या गजालींचेर वाहतूक खात्याक लक्ष दिवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जमनीची कन्वर्जन जर थांबोवपाक जाय जाल्यार पिकावळीच्या जमनीचेर शेती जावपाक जाय. ते खातीर तरणाट्यांनी शेती करपाक प्राधान्य दिवपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी व्यक्त केलां. आमचें गोंय ल्हान, ताका लागून गोंय आनी गोंयचो सैम तशेंच गोंयच्यो जमीन राखून दवरपा खातीर शेतकी मळाक उर्बा दिवपाक गरजेचें थारता अशें रवीन म्हणलां. उमेदीर आयल्यानंतर पयलीं दिसता की सगळ्यात खरेंच आमचे फुडें आमची जमीन जी आसा गोंयची शेती जमीन अशें ते भुरगे थंय आयले गोंयचे सगळे जाल्यार आमची भुरगे लोक जी आसा आमची जमनी ज्यो आसा कोण चोरून व्हरपाक शकना, कांय करपाना. आमची जमनी आमचे कडेन उरतल्यो आनी आमकां त्या जमनीचेर काही लोक आतां लोक कोण भायर गेले आसा ते फॉरेनाक गेले आनी खंय गेले आसा त्यो जमनी कोण विकतात ते कोण खातात ते जावचे ना. तर तेजे फाटल्यान कोणी पळोवपाक जाय, कारण ते भायर वयता तेंगे पोट बी कोण नासता, हांगसर कोण वय ते खाता, ते जावचे न्हू. पूण ताका लागून आमी म्हणटा की जशे हे भुरगे आसा त्या भुरग्यांनी त्यो जमनी घेवन बसून रोयले जाल्यार जाय आमची जमनी उरतल्यो आनी आमची जमनी आसा कन्वर्शन कमी जावचें अशें आमकां दिसता. ज्या प्रमाणे आमकां दिसता की कन्वर्शन कमी जाय कारण आमची गोंय हे ल्हान. तुम्ही जाणा सर आमकां आतां सांगलां की कर्नाटकाची एक बेळगांव डिस्ट्रिक्ट 8,889 किलो आसा, 8,889 स्क्वेअर किलोमिटर. आमचे 3,702 इतलेंशें गोंयांत मानकुलें. म्हणजे आमकां हे हांगसर कमी हें करपाक जाय आनी आमी झाडां सगळें लावन हें राखून जाय. अशें तर भुरगे फुडें सरले, जे आतां भुरगे सरले तशे फुडें भुरगे सरले आनी म्हाका दिसता आनीकय भुरगे फुडें सरतले, तांकां उमेद आसा. सौर इलेक्ट्रीक हायब्रीड फेरीबोटीचे उक्तावण बेरेस्तारा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जालें.
पूण पणजी सोडून उदका मार्गाचेर चलपी ह्या फेरी सेवेक चार्जिंग स्टेशनूच ना। ताका लागून ही फेरी सेवा बंद आसा। चार्जिंग स्टेशन उबारल्या उपरांतूच नोव्हेंबर मेरेन ही फेरी सेवा सुरू जातली। हातून फकत लोकांक यो वच करपाक मेळटले, गाडयो व्हरपाक मेळच्यो ना। ह्या फेरीबोटीचे उक्तावण जाल्या उपरांत 15 दीस फुकट सेवा दितले म्हूण जाहीर केल्ले, मात प्रत्यक्षान फेरी केन्ना सुरवात जातली हे अजून जाहीर जावंक ना। लोकांचो विरोध आसून लेगीत गोय सरकार सागरमाला आनी जेटी सारकिल्ले हेर प्रकल्प हाडपाक सोदतात। हे प्रकल्प उबारून गोंयांक कोळशाचे हब करून षडयंत्र रचपाचो हो यत्न आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो सर्वेसर्वा विजय सरदेसाईन केला। गोयचे सगळे मंत्री आपूण दलाल जावन सरकारी जमनी लुटपाक उठल्यात, मात जर अशें नासत जाल्यार हो कोळसो प्रकल्प उबारपाक लोकांची समजूत काडून तांकां पटोवन दिवचे असो सल्लो ह्या वेळार विजय सरदेसाईन केला। इतल्यो जेटीज सडनली बांदूंक फुडें सरल्या, तातूंत लोकांचो ताजेर कॉन्फिडन्स ना। लोकांक दिसता हें कशें तरी घुसपावन तूं लास्टाक कोळसो धाडटलो। गोंयान एक भ्रम जाला, एक म्हळ्यार इट इज आय थिंक अ बिलीफ, आय एम नॉट इवन सेइंग भ्रम न्ही, म्हणजे चूक जाली, उतर रॉंग वापरलें हांवें। लोकांक अशें दिसता गोंय एक कोल हब करपाक ते फुडें सरतात। सागरमाला, हायवेज जे कितें जाता कोळसो हाडून कर्नाटकांत पावोवपाचें एक षडयंत्र, गोंयचेर षडयंत्र हें चालू आहा। सगळे टावट जाले, मंत्री टावट जाल्या। मंत्री टावट न्ही हे, सगळी आमच्या राष्ट्राची, आमच्या प्रदेशाची संपत्ती विकूंक काडल्यानी, सगळे ब्रोकर जाल्या। सगळे आसा तितले खंयच्यो प्रॉपर्टीज टुरिजमाच्यो उरल्या सांग तूं म्हाका? ब्रिटना उरल्या, अंजुणा उरल्या, खंय उरल्या? मिरामार उरल्या, दवरला कितें? इफ हीज इंटेन्शन्स आर गुड, इफ ही कॅन 100% convince them it is not for coal, then you should go ahead and guide the people. You should go to the villages, explain to them. तस्करी, घुवळी वखदांचो वेव्हार आनी दर्याच्या मार्गांतल्यान मनीस वेव्हाराक लागू दर्यावेल्या कायद्याची अंमलबजावणी चड आव्हानात्मक जाल्या। धमक्या आड यशस्वी रणनीती ही सध्याच्या काळाची गरज आसा अशें विधान केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हणलां। Illegal, unreported and unregulated fishing continues to threaten long-term ocean sustainability. Smuggling, drug trafficking and human trafficking through ocean routes has made maritime law enforcement more challenging. Successful response strategy against such maritime safety and security challenges demands effective cooperation and collaboration among maritime nations. Coast Guard agencies working in tandem with respective navies have a very important task cut out for them. As maritime policing and law enforcement agencies, they bring a distinctive capability and functionality on the table. Coast Guard agencies have to complement the capacity of the respective national navies and together ensure a safe and secure maritime environment. गोयभर 45 इलिगल कसिनोज चलता। आपल्या फातोड्डा मतदारसंघात 5 इलिगल कसिनोज आसात आनी हे सगळे बेकायदेशीर कसिनोज सरकाराच्या प्रोटेक्शनान चलता असो खर आरोप विजय सरदेसाईन केला। सध्याच्या कसिनोक सरकाराक 44 कोटी रुपया फारीक करून सरकाराक रेव्हेन्यू दिता, पूण हे जे इलिगल कॅसिनोज आसात तांचेर डीजीपीन ॲक्शन घेवची म्हूण विजयान मागणी केल्ल्याचे तांणी सांगले। दुसरें म्हणल्यार इलिगल कसिनो जे चालू आहा, जे हफ्तो कोण तरी कोणाक तरी पावतात। 85 कसिनोज असे स्लॉट मशिनां चालू आहा। पयर पेडणे एक चलता ते हांवें व्हिडिओ ताजो डायरेक्ट हाजेर घाल्लो, ट्वीट केल्लो। असली 85 आहा। म्हज्याच मतदारसंघात 5 आहा। सगळे रुलींग पार्टीचे प्रोटेक्शनान चलता। आमी डीजीक सांगिल्लें आहा हाजेर एक्शन जावंक जाय, जायना जाल्यार आमी फुडें
कशें कितें करप तें पळयतले. तशें न्ही, कजिनो जे बोटी चलतात ते 44 कोटी रुपया फारीक करून सरकाराक रेव्हेन्यू दिवन कजिनो चलयतात. भाजपाचें सरकार फकत मंत्रिमंडळाच्या विस्तारान तशेंच खंयच्या मंत्र्याक काडपाचें आनी कोणाक घेवप हाचेंच राजकारण करता. गोंयचे राजकारणा विशीं ह्या सरकाराक पडिल्लें ना अशें विधान म्हापसा काँग्रेस गट अध्यक्ष विजय भिके हांणी केलां. मुख्यमंत्री जाल्यार दिल्ली भोंवडेकूच हालीं व्यस्त जाला असो थोमणो विजयान मारला. खूब गाजता कळ्ळें, लोकांचे हेल्थाचे प्रॉब्लेम आहा. आमी हेल्थाचेर कितलेशे गजाली उलयता. आयज पळोवंक गेल्यार पणजे असल्या शहरान डेंगू आनी मलेरिया स्प्रेड जाल्ले आसा. आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय न्हू. आमी फक्त 5 स्टारा भशेन आमची हॉस्पिटलां बांदली म्हणून जायना. आनी हेचेर आवाज उठयतलो जाल्यार मेन आवाज आसता तो एसेंब्लीन आसता. आतां तांकां कितें जालां, एसेंब्लीन आवाज कोणी काडपा नाका. ते रेकॉर्डेड जाता. सो असली खंयची डेमोक्रेसी. आमचो जेन्ना सरकार आसतना आमी सेंट्रलाच्या पोतान आयकून घेताले न्हू, आमचे इश्यूज थंय डिस्कस जाताले. आतां हे आमदार जावं हे BJPचो CM फक्त वयर वयता आनी कॅबिनेट कितें करपाचें, हेका घेव काय तेका घेव, हेच चालू आसा तेंचें. तुमी पळयला आसतले फोटो. आयज अमित शाक मेळ्ळो, फाल्यां आनी कोणाक मेळ्ळो, हेच पळयता. हांगा सरकार काय ना. काँग्रेस पक्षाचें काम फक्त जनते मदीं झगडी लावपाचें आसा, पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाला चलपी भाजपा पक्ष उदरगती खातीर वावुरता अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी हिमाचल प्रदेशांत जाल्ल्या भौशीक रॅली वेळार केलें. अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए, हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को कि आपका चला जाएगा. कोई डरने की जरूरत नहीं है. मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया. इस क्षेत्र के सारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है. आपका कोई अधिकार, ना रिजर्वेशन का, ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला. अनुसूचित जाति का जाएगा नहीं और हाटी वालों को मिलेगा. भाई दोनों तरफ विजय है या नहीं है बताओ भाई, है ना दोनों ओर. ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार. कांग्रेस आग लगाने का काम करती है, मोदी जी विकास करने का काम करते हैं. मित्रों, ये अंतर है. मांद्रे पंचायतीत येवपी आशवेच्या दर्यादेगेर जावपी बेकायदेशीर बांदकाम मांद्रे पंचायतीन बंद केल्लें. आशवे वाठारांत आजोबाच्या देवळा कडेन पंचायती कडल्यान परवानो घेनासतना अतिक्रमण करून हट्स बांदल्यात आनी ते खातीर दृश्टीजीव रक्षकांचो टावर देवळाच्या वाठारांत उबारला. देवळाच्या वाठारांत अतिक्रमण करून बांदकाम केलां तें आमी खपोवन घेवचें नात अशें मांद्रेचो सरपंच अमेश सावंतान सांगलें. ह्या सायटीचेर आमी सेकंड टायम येता. फर्स्ट टायम आमी जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन केल्लेले, लोकांचे कंप्लेनी आसलेले आनी आमी जेन्ना बीच क्लिनिंगाक येयल्ले तेन्ना आमी स्वता आमी पळयलां की हांगासर जे कितें हे अतिक्रमण केल्लेले आसा हे प्रॉपर म्हणटात तशें टोटली म्हणटात तशें वायलेशन करून केल्लेले आसा. आनी ह्या बाबतींत पंचायत कसल्याच प्रकारची तडजोड करपाची ना. फर्स्ट टायम जेन्ना आमी सायट इन्स्पेक्शनाक येयल्ले त्या वेळाचेर जे प्रिवियस बॉडीन पंचायतीच्या ह्या कन्सर्न प्रोजेक्टाक, ह्या कन्सर्न सायटीक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट परमिशन इश्यू केल्लेली. तातूंत पॉयंट नंबर 32 आसलेलो. पॉयंट नंबर 32 कितें सांगतालो की हो अप्रोच रोड, हो गव्हर्मेंट रोड आनी हो रोड हांगासर देवाचे खडप आजोबाचे हे पुरातन काळांतल्यान. आतां गव्हर्मेंट सांगता, आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत एवरी टायम सांगता की पुरातत्व जी कितें वास्तू आसा ते आमी प्रोटेक्ट करतले म्हणून. आजोबा देवस्थान हे आमकां जे आमच्या पुर्वजांनी सांगलां की आजोबा देवस्थान जे हांगासर जे सावंत जी मंडळी हांगासर येयल्ली ती प्रथमता ह्या भागान येयल्लेली आनी ही बॉर्डर मोरजे आनी मांद्र्याची आनी हांगाच्यान हेचो उगम जाला म्हणटात तसो. आनी ह्या पवित्र स्थानाचेर हे जी कितें आयज जे कितें चल्लेलें आसा हे टोटली म्हणटात तशें इनजस्टीस, लोकांचे कितेंच म्हणणें आयकान न घेता म्हणटात तशें लोकांक सारकें फाट्यार मारून
ह्या कन्सर्न मनशान हे हांगासर अतिक्रमण केल्लेलें आसा. कडेन खंयच्याच बाबतींत मांद्रे पंचायत कॉम्प्रमायज करची ना, कोणाय केदोय प्रेशर हाडपाचो. तेतून आनी फुडें सांगता तुमकां हांगा कितें केल्लेलें आसा तें, कोणी केलें कितें केलें तेची आमी मांद्रे पंचायत चवकशी करतली. हेचो आमचो टुरिजमाचो टावर दिसता, ते टावर फक्त ते दृश्टी सेक्युरिटी खातीर घातलेलो. त्या टावराची प्लेस खंय आसलेली तुमी लोकांक विचारूं शकता. त्या टावराची प्लेस थंय आसलेली. तो टावर विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द पंचायत इनलिगली तो टावर थंयच्यान शिफ्ट केल्लो आसा. कोणी केल्लो आसा ते टावराच्या बाबतींत मांद्रे पंचायत सखोल चवकशी करतली. रेजोल्युशन फोर्थनायट मिटिंगेन पास केल्लेलें आसा की देवस्थानाची जी कंपाऊंड वॉल आसा थंयच्यान मिनिमम आमकां 10 मिटर्स सेटबॅक क्लियर करपाक जाय. आमी म्हणना की ती प्रॉपर्टी तूं देवस्थानाक दी, पण त्या प्रॉपर्टीन कसल्याच प्रकारचें कन्स्ट्रक्शन आमी करूंक दिवपाचें ना. ताका कितें तडजोड करपाची आसा, तेणी प्रॉपर्टी परचेस केल्या म्हणटा तो, तेणी प्रॉपर्टीच्या बाबतींत जर तडजोड ताका कितें करपाची आसा, आमी रेजोल्युशन 10 मिटर्साचें पास केल्लेलें आसा. ग्रामस्थां कडेन ते कन्सर्न मनशान आमच्या कडेन पंचायती कडेन येवपाचें, आमी ग्रामस्थांक पंचायतीन आपयतले आनी हो प्रश्न सुटाव करतले. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटीन हांगा सोंपता. तर रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.